आमी केन्नाच हांगा येयल्ले मनशाक परत धाडिना. आमकां भितर देवाचो हें तसो आहा, कोणाक परत धाडपा जायना आनी ती आमी चालू दवरला. हो कवळास हो उत्सव आमचो सामको गांवाचो व्हडलो उत्सव आनी असो कवळास आनी खंयच जायना आनी असो दसऱ्याचो आनी हेचो बी भार केन्ना खंय जायना. नवरात्रां जाल्या उपरांत हांगासर दसरो जाता. दसऱ्याक हांगा क्षेत्र जाता आनी देव आमचो अवसर येता. आमचो दसरो जेन्ना आसता तेन्ना आमची तरंगणी म्हण आसता आनी दसऱ्याच्या दुसरे दिसाक आमचो म्हणजे जेन्ना ओवरऑल दसरो आसता तेच्या दुसरे दिसाक आमचो दसरो आसता. आनी अवसरा सकट आमी आमच्या कलमाक वयता. कलमा साकून आमी त्या दिसा कंप्लीट पंचवीसांक भोंवतात. म्हणजे नागेशाचें देवूळ तें आमचें मेन हांगा आसा पचम्या. थंय आमी एक रात रावता. थंय जेवण बिवण करून दुसरे दिसा द्वादशीचो आमी माड्डोळा वयता. माड्डोळा वचोन आमी मंगेशी गणपतीक वयतात आनी सगळीं पंचवीसां आमी त्या दिसा सोंपयतात. आतां आमचो भार येता पळय तो नवरात्रांनी शिवराक आसता. जेवण सुद्दां आसता तें दनपारचें एक जेवण आसता. तो 2-3 म्हयने शिवराकूच. ताका खंयच वचोंक मेळना. म्हणजे कांदो सुद्दां कांयच खावपाक तांकां मेळना. ताका आमची शिमा क्रॉस करूंक मेळना. आमच्यो 4 शिमे आसा. ते 4 शिमो बी तांकां त्या शिम्याच्या ताका भायर वचपाक तांकां मेळना. ताका आतां फाल्यां फोंड्या वयतलो जाल्यार ताका वचोंक मेळना. ताका बंधन आहा. तेणें शिमे भितरूच रावूंक जाय आनी तो रावता. ती गोश्ट जेन्ना नवरात्र चालू जाता पळय ती बद्द कवळास जायसर तांकां सामकी पाळची पडटा. आनी हेज्या पयलीं सुद्दां आमचे अवसर येयल्ले मनीस आशिल्ले ते तशेंच रावताले. आनी हो आनंद पळय काय ना आतां अवसर येता तो थंय सुपारी भरतालो आनी हांव हांगा देवळां साकून गेलें वच जाल्यार हो सुपारी भरता आनी म्हाका चाळयतालो ताका देव बी म्हणल्यार फकाणां करतालो. पयलीं हेजे बापाय वांगडा बी आमी हांगा वयतालीं भुरगेपण तेन्ना तो येयनासलो आमच्या वांगडा. देसायांक बी केन्ना येयनाशिल्लो जेवणां येयनासलो कित्याक देव म्हणटा जाल्यार आमचे टवाळे मारतालो. म्हळ्यार मागीर म्हाका म्हणटालो देवळां वचून येयलें तूं म्हणटा आनी म्हाका चाळूंक लागलो. इतलें म्हणसर हेज्या बापायचेर हांगासर अवसर येयलो आनी तेणें सांगलें आपणें कूड काडून दवरलें म्हणून आपणें. इतलें म्हणसर तो थंयच्या बुचकड काडून उडयलो थंय आनी धांवत येयलो. पयलीं ल्हान आसतना कांय कळनाशिल्लें पूण आतां जशें वाडटा आनी देवळाच्या हितून इनवॉल्वमेंट जाता जशें प्रसाद आनी की हे त्या हितून एक सिद्ध जाता की हे आमचे देवाचें जें कितें आसा पळय देवाची एक भास आनी हें आसा म्हणटा ती खंय ना खंय आसा आनी ती जागृत उरपाक जाय. धांवट येयलो तो सोमती बेतकाटी देवा फुड्यांतली हाडली बेताळाच्या हरशीं कोणाक हाडूंक गावना ती आनी म्हालखाम्या कडेन गेलो आनी भार येयलो तेजो. जो पळय आमची कूड आहा तेजेरूच येतलो आनी कोणाचेर येवपाना. ती आसा पर्यंत तेजेरूच येतलो. दुसरो म्हाजो भाव आशिल्लो तेज्या फाटल्यान. म्हाका बरें दिसलें उमेद कशी. हांवें घरा कडेन वचून ते भावजयेक सांगलें यो बेगीन आनंदाचे भार येयलो आनी दिवाघराचेर येयलो आमचें कितें देवाचें बरें जाता दिसता अशें म्हणलें. सगळीं जाणां आमी धांवून येयलीं आनी आमकां उमेद कशी दिसली आनी तेन्नाच्यान तेजेर तो आतां 30 वर्सां जालीं भार येता. समज तेणें नाका समज जमना अशें म्हणून तेणें सांगलें जाल्यार तो मागीर आमी गांवांत
गांव जमोवन तेजे विचार करता. जो आमचो अवसर पळय येता पळय तो सकाळीं 8 वरांचेर 9 वरांचेर जें तरंग खांदार घेता तें तिळसनां 6 जातात. तेज्या मदीं थुकप ना, मुतप ना, संडास ना, पांयां चप्पल ना, ही सगळी वाट चलोन भोंवप. आनी आमचे बरोबर आमचे वांगडी आनी गांवचे लोक आमचे बरोबर आसता. मागीर ते जाले उपरांत येवन मागीर हांगासर विसर्जन जाता आनी थंय आमी कितें आसा दोनांक देव भायर काडटात. तो हांगासर पावपाक आमकां 5-5:30 इतली रात जाता. तो दसरे दिसा शेतांतल्यान वयता, पांयां जोते ना कांय ना, व्हाळांतल्यान वयर सरता शेतांतल्यान सगळे लोकूय वयता तेजे बरोबर वांगडी आसा ते. आनी थंय केंसवा देवळा कडेन वयर सरता. केंसवा देवळा कडल्यान मागीर तो पोचमे वयता. थंय सुद्दां अशी हें आसा की थंय कुळकारान खणपा जाय जाल्यार तो आमचो देंवचार म्हणून एक आसा. थंय कितें जाता थंय सगळें सामान दवरले उपरांत हें फाल्यां खणोन जावं जाय म्हणून ताका सांगले उपरांत तें सगळें कुळकार खणोन जातालें. हो जो कवळास पळय म्हणटा पळय तेजेर कोणाचे भाविकाचे कितें प्रश्न आसा, समज कोणा पिशें लागलां, कोण कितें दिला, कोणाचें कितें काम जायना, कोणाक कितें भुरगीं ना, तर जाल्यार हांगासर येवन ती लोकांक जाल्लीं आसा आनी लोक सुदारलेले बी आसा. आयच्या दिसा सकाळीं ते 6 जाण गुरव आसता, तेंचें नेवेद जाता देवाक. पयलीं सकाळीं अभिशेक जाता 6 जाणांचो. 6 जाणां फाटल्यान मागीर तेंचें नेवेद जाता देवाक. नेवेद जावन आरती जावन ते सांगणें करता. म्हणजे तेंचे पिळगेचो तो ते व्हडलाचें कोणाचें नांव घेता आनी तेजे वयल्यान सांगणें करता. आनी मागीर ते दनपारां सगळे लोक शिवराकूच आसता. आनी मागीर आतां सांजचो रातचो आतां 12-12:30 सुमार देव भायर काडटाले आनी तसोच वयता. आतां भार येता आसतना पयलीं आमी हांगासर सगळ्यांक पयलीं तांदूळ दिता. सगळे कोण लोक येयल्ले आहा तांदूळ दिवन आमी हांगा गाराणें घालता आनी तेजे त्या गाराण्याचेर कितें जाता सगळीं आमची 25 देवत आहा, सगळे देंवचार बिवचार तेंची सगळ्यांची नांवां येता आनी ते गाराण्याच्या हेजेर आमचे जे परवार म्हणून आसा ते वाजयतात. त्या वाचपाच्या हेजेर तेज्या आंगांत संचारता आनी ते हेजेर तेजेर अवसर येता. तेंचे एक पावल आसता पळय तितका आमकां धांवचें पडटा, इतके फास्ट तेंचे वचप जाता. आनी ह्या इतक्या वयाचेर आतां इतके 5-25 म्हणल्यार कशें आसा आमचें जेन्ना देव हांगासल्यान दसऱ्याक हांगासल्यान भायर सरता तो देसायगेर वता. देसायगेर वचून जेन्ना दुसरे दिसा थंय एक दीस रावता आनी थंयच्यान जेन्ना म्हाळसा आनी मंगेश आनी आमची गणपती आसा थंय जेन्ना कवर अप करता तेन्ना ऑलमोस्ट आमकां खुबूच हें जाता. देव भायर काडून आमी थंय शिवनाथ म्हणटा थंय वयतले, थंयच्यान 2 कुळकर्ण्यागेर वयतले, परत देव हांगा येतलो आनी वाटेर जे पळय हें आतां सगळें हें केल्लें आसा थंय जितले लोक आहा तांकां कौल दीत हांगा येतले. हांगा येवन मागीर आमी हांगासर जितले लोक आसा तांकां कौल प्रसाद दितले. ह्या वर्साची तुमकां गोश्ट सांगता 4 सुमार बाराचे काडलेले. सकाळची 4:30-5 आमकां रिटर्न फूल देवाक म्हणजे जे कोण लोक आसता तांकां भाविकांक सगळ्यांक कौल दिवन इतको टायम जालो आमकां. जेन्ना ते 4 सुमार जेविल्ले ते फूल टायम तशेंच उरता. आतां वाटेर थोडे लोक आसता कितें करता ते थोडे दूद कोण हाडटा ते सुद्दां इल्ले पिवप जाता आनी तेज्या मदीं कांयच ना, बसप ना, उठप ना, कांयच ना आनी बेश्टे कळनी भोंवप जाता. आमी दसऱ्याक जो देव भायर काडटा ते 2 म्हयने हें तरंग थंयच उरता हांगा आनी तें आज आमी दसरो कवळास करतले. आज कवळास केल्या उपरांत हें सकाळीं विसर्जन जातलें. तें आनी परत आनी ना फुडल्या वर्सा.